परीक्षेचो उद्देश एकच. कितल्या मापान लोक आपणाक वळखूंक शकला, आपणा विशीं लोकांची समजवणी कसली. मेस्सिया येवच्या पयलें एलिया परत येतलो म्हणलो विशय लोकांच्या मतींत आसलो. हे पातयेनी तांचे थंय आसली. जेजू बाळकतय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, भुरगीं इस्कॉलांत शिकता आसतना भुरग्यांक तवळ तवळ परिक्षा आसा आनी परिक्षेचो उद्देश एकच. तवळ तवळ परिक्षा जाता आसतना एक भुरगें कितल्या मापान ताका शिकयल्लें तें समजूंक शकला, वा कितल्या मापान तो विशय ताणें ताच्या मोतीन दवरला आनी कितें फलितांश येता ताचेर ताचें शिकप टिचरां समजून घेतात आनी जोगतो फलितांश तांकां दितात. जेजू आपल्या परगट चिनयेची सुमार 2.5 वर्सां संपयता आसतना, केवल जेजूचें मिसांव 3 वर्सां आनी सुमार 2.5 वर्सां संपयता आसतना थंयसर तांकां एक सवाल विचारता. कित्याक तिदोळ पर्यंत जायतीं अजापां थंयसर जेजून केल्लीं, जायती शिकोवण तांकां दिल्ली आनी सोमी आपूण आपणाक लोक कितल्या मापान समजूंक शकला म्हणलो विशय समजून घेवच्याक हीं सवालां तांचे लागीं तो विचारता. आनी हो वांजेल हो विशय ह्या वांजेलाच्या मोदेगात आसा. सुमार 16व्या अध्यायींत हो विशय आमच्या नियाळाक आसा. म्हळ्यार अर्दें वर्स ताच्या मिसावाचें संपयता आसतना हे सवाल शिसा लागीं लोकां थावन तो समजून घेवंक आशेता. जेजून हें सवाल विचारलें सेझरिया फिलिप्पी म्हणल्या गांवांत. आनी हो प्रांत्य गलिलियेतावन सुमार 20 किलोमिटर पयस उत्तरा दिवशेन आसा. आनी हें शहर पयलें पानियस म्हणल्या नांवान वळखून आसलें, कित्याक ग्रीक नांवाची पानगुडी हांगासर आसली. आनी फिलिप्पीच्या राजवडके काळार हें शहर दुरस्ती कर्ण रोमन चक्रवर्तीन सेझरियाच्या उगडासाक हांगासर ह्या शहराक सेझरिया म्हणलें नांव दिल्लें. आनी हेर जायतीं शहरां सेझरिया म्हणल्या नांवान वळखून आसल्यान ताका आनीक नांव कुडसिलें आनी सेझरिया फिलिप्पी म्हणलें नांव जेजू ह्या शहरांत ही शिकोवण दिता आसतना आमी समजूंक जाय आसलें पयलें सवाल. ताचे उपरांत जेजू पयलें सवाल विचारता, लोक आपूण कोण म्हूण म्हणटा. कितल्या मापान लोक आपणाक वळखूंक शकला, आपणा विशीं लोकांची समजवणी कसली म्हणलें एक सवाल शिसा मुखांतर जेजू समजून घेवंक प्रयत्न करता. कित्याक शिसांक शाणेपणान जागृतकायेन एक जोगती शिकोवण दिल्ली आनी हांगासर मेळिल्ली ती जाप. थोडे म्हणटात एलिया, थोडे म्हणटात एरेमिया आनी थोडे प्रवाद्या मदलो एकलो म्हूण आपयतात. कित्याक ही सर सवालां शिसां मुखांतर आयकोंक मेळटात. मालाकीच्या 4थ्या अध्यायांत 5व्या वळींत आमी वाचता, मेस्सिया येवच्या पयलें एलिया परत येतलो म्हणलो विशय लोकांच्या मतींत आसलो. हे पातयेनी तांचे थंय आसली. सुदैवा थंय एक चिंताप आसलें, मरण पावल्ले बरे व्यक्ती परत दिश्टेक पडटले, परत ते येतले म्हणलें चिंताप सुदैवा थंय आसलें. आनी ह्या चिंतपान ह्या पाठथळार आमी पळयता लोकांक आसली जेजू विशीं विविध रितीच्यो अभिप्रायो. ताचे उपरांत दुसरें सवाल जेजू शिसांक विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात. आनी ह्या वेळार पेद्रू एक सोक्ती साप दिता, तो जेजू क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. क्रिस्त म्हळ्यार ग्रीक भाशेन क्रिस्तोस, आरामायक भाशेन मेस्सिया म्हळ्यार
बसयलोलो सुडवंदार जिवंत देवाचो पूत बापाच्या जिवितांत वांटेली जाल्लो पवित्रत्म्यान भरलोलो म्हणलो अर्थ हांगासर जाता. पिद्रू लागीं खंडीत सावन ईर जापी आसल्यो जावंक पुरो, कित्याक दावीद राया परी नितीचें राज स्थापीत करूंक आयिल्लो एक दैरादेक मुखेली अजापा कर्ण रोमाघरांतावन सुटका लाभोवचो एक व्यक्ती बापाच्या पूण पिद्रू थंय एक आनी एक जोगती जाप ताच्या पिद्रूच्या मतीन घालता आनी इस जाप जेजू मुखार तो दवरता आनी ह्या जापेक पिद्रूक तो होगोळसिता आनी एक जबाबदारेचें मिसांव ताच्या हातीन दिता. सुवार्थेंत विविध गणितांनी पिद्रूचें व्यक्तित्व आमी पळयता. एक आकर्शीक व्यक्तित्व मनशापणान भरलेलो व्यक्ती जिणेंत ताच्या सडणी आनी देवनी खंडीत जावन आसली. दैरादेक आनी बेवकोरपण ताचें थंय आसलें. एक खटपा सारको निर्धार घेवचें ताचें थंय ताचें व्यक्तित्व तशेंच आदुरेपण विविध गणितांनी ताचें थंय आमकां पळोवंक मेळटा. देखून जेजू ताका विविध जाग्यार विविध गणितांनी तिदविता ताची अस्कतकाय समजून ताका जोगते रितीन शिकोवन दिता. ताची सोंसणीकाय तो परकिता, धैर्यान ताका भरता आनी कशें पिद्रूच्या जिवितांत ताच्या मिसांवा वेळार विविध गणितांनी जेजून ताका परकिलो आनी भावार्थाच्या वाटेर जोगती शिकोवन दिली. भावार्थाच्या वाडावळेक इस शिकोवन आमकांय गरजेची. सडणी देवनी तिदुवनी खंडीत जावन आमकां जाय क्रिस्ताचो खरो मोग समजून घेवच्याक तिरासनेन भावार्थान तीर रावच्याक भावार्थाच्या वाडावळेक ही शिकोवन आमकांय गरजेची म्हणली. पिद्रूच्या जिविता मुखांतर आमकां आमी समजून घेवयेत. पिद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर जेजू एक नवी पवित्र सभा बांदता. पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. रेवेर बांदलेलें घर खटपार बांदलेलें घर ह्या विशीं जेजून शिकोवन दिल्ली आसा. क्रिस्त आमचो भावार्थ खटपाचेर बांदूंक आनी भावार्थांत तीर व्हरूंक दिल्ली शिकोवन पवित्र पुस्तकांत आमकां विविध जाग्यांनी आमकां वाचूंक मेळटा. पवित्र सभा ती जेजून स्थापीत केल्ली आनी जेजूचे एक अधिकार पापसाहेबाचो अधिकार ताका दिवन ही पवित्र सभा बाचावेचें हातेर जावन ताच्या मुखांतर विविध मुखेल्यांक ताणें दिल्ली आसा आनी ह्या पवित्र सभेन आमचो भावार्थ तीर व्हरच्याक विविध व्यक्ती मुखांतर हर एक दीस म्हणले बरी आमकां ही शिकोवन लाभल्या. सिमांव पेद्रूक विशिश्ट उद्देशान विंचलेलो जावना, ताका विंचलेलें जावन आसलें. बाचो भावार्थ खटपाचेर जेजून ह्या धर्मसभा म्हणली पवित्र सभा ताणें बांदली आनी जेजू क्रिस्त जावन आसलो ह्या बांदप्याचो मुल्या पातोर आनी पेद्रू ह्या बांदप्याचो भद्र बुन्यादी फातोर जावन ताचें मिसांव ताणें संपूर्णायेक पावयलें. संवसारी राजवडकी चलयतले खंडीत जावन हे संवसारी येवन गेल्यात पूण तांचें जिवीत थोड्या काळाक मात उरलां. पूण जेजून स्थापीत केल्ली पवित्र सभा अजुनूय जिवाळ आसा आनी ह्या पवित्र सभेन आमी आमचो वावर क्रियाळ रितीन हर एक दीस करूंक जेजूय आमकां आपोवणें दिता. जेजू विशांतली शिकोवण केवल ती बुकांतली मात्र न्ही, ताका वळखून ताका भेटून ताचो अनुभव आमच्या जिवितांत सदांच जियोंक हर एका दिसा ताच्या उतरां मारिफात आमकां जगयता. आमच्या जिवितांत आजार राटावळी मदें जेजूक आमी आनी एक विशय जाल्या तर खंडीत जावन आमी निर्भागी. पूण जेजूचो अनुभव आमकां जावन सिमांव पेद्रू बरी तो जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हण आमी आमच्या जिवितांत वळखूंक शकता तर खंडीत जावन आमी भागी. कित्याक आमच्या भावार्थी जिणेक जायत्यो संगती आसात. बायबल आसा, सक्रामेंत आमी स्विकार करता, पवित्र मिसाच्या बलिदानांत तरी एक दीस आमी
भाग घेता हांव देवाचें उतर वाचून नियाळून त्या उतरा प्रकार जियोंक आमचे प्रयत्न हर एक दीस ल्हान ल्हान रितीने आमी करनासाव आनी हो विशय ह्यो संगती आमचो भावार्थ जिवाळ उरोंक खंडीत जावन हर एक दीस आमकां आदार जावन आसात. देखून हे समिसांव आपणाचें कर्ण आमी गवया उतरान उसारलें कार्यानी आमी तें कार्यागत करूंक आनी आमकां लाभलो तो भावार्थ हर एक दीस जिवाळ दवरूंक जेजूक आमी कोण म्हूण केवल आमी समजून घेवंक मात्र न्ही आमकां लाभलेलो तो अनुभव हेरां संगी वांटून घेवंक जें कितें आमचे लागीं आसा तें मात्र आमी हेरांक दिवंक शकता जें आमचे लागीं ना खंडीत जावन आमी हेरांक दिवंक शकचे ना. देखून पयल्यान पयलें देवाचो मोग आमच्या काळजांत जिरोवन तो मोग सडीत गुणायेन अनुभव करूंक हेरांक दिवन आनी हेरांक क्रिस्त सरशी हाडचें तें मिसांव चलत्या जिवितांत जोगत्या रितीन संपूर्ण एक पावोवंक पंथाक पावोवंक करपाक प्रत्येक रितीन आज हो विशय आमी नियाळत आसतना आनी परत जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्यावानी वायना रुपार आमचे मदें खुरूस हजर जाता आसतना ही कृपा आमी मागून घेवया. आमेन.